आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. जेजूक आमी अर्गां दिवया. ताणें आमकां हो नवो दीस आयज उदेसो केलो. ताका आमी सगळें समोर पळोवया. अर्गां आनी दिनवास दिवया ताका कालच्या दिसा पासत. कितली बरी वस्तू आमी ताचे कडून अणभवलेले आसात. आमचे संबंधांनी आमी कितलें बरेपण अणभवलेलें आसा. वय दुसऱ्यांच्यो आदल्यो चाली आजून आसात. ती बदलनात खरी, पूण म्हजे मदें तुवें बदलून घडोवन हाडलाय. जितलो हांव तुका एकवटान रावलो तितली तुजी घोटाय म्हाका पातकाच्या प्रसंगांनी ताका फुडो करूंक तुवें म्हाका घोटाय दिली. पूण हांव अदीक आनी अदीक दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो जायत वचोंक जाय. कित्याक तेन्नाच की तूं म्हजें सगळें वावुरतलोय आनी वावरीत आसाय. तुजें जिवीत अदीक आनी म्हजें सगळें म्हज्या जिवितान आकारून येवं दी. Cristaच्या ओतम्या म्हाका पवित कर. क्रिस्ताचे कुडी मोचें थारोण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित कोश्टानो म्हाका गोड कोरात. तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाका हाय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवं नाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मोन्नाच्या वेळार तूं म्हाका आपय.
Jesurcio, tu maca formai, Bokta sangati, tu kava karja, tu Jesurcio, tu maca formai, Bokta sangati, tu kava karja. जेजू जशे भाशेन सायबीण मायन आपलें जिवीत प्रत्येक वेळा आपलें न्हय पूण तुजें म्हणून देवाचें म्हणून ती जियेत रावली तितली ती ओदीकन ओदीक तुज्या जिवितान एक चाकोर कशी तुजी म्हणून ती आपलें जिवीत सारूंक लागली. ही आसा हांव सर्वेस्वराची चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे हांगसरूच आसलें तिचें दादोसपण हो मनोभव तिणें पत्करलो आनी ती आमची आवय म्हणून आमी तोच अणभव पत्करूंक जाय. तेन्नाच की तुजें व्हडपण आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या भावनांनी आमच्या चालींतल्यान दिसती पडोंक लागतली अणभवूंक लागतली.
तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक पृथ्वी वेल्या सर्व अस्तोऱ्यां वयर बोवडत्या देवान तुका दुवे सदैव केली. जणे स्वर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाळ तांकां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाळ मान मेळोसो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं, कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र हीण होलकें जाल्लें तेन्ना तुज्याच जिवाची तुवें पर्वा केली ना. undeniable. I can hardly
Lord Jesus, we thank you for bringing us today before you. We thank you for the gift of this new day. We thank you for everything that you have been doing in our lives, for all the blessings, for all the favors that we have received. Today, Lord, you teach us about persistence and cooperation. You tell us to place your trust in you, to put our lives in your hands, and you give us the assurance that you will take care of each and everything, that all our needs will be taken care by you. We will be comforted just as a mother comforts her child. And with you besides us, we will have no reason to fear, because you will always lead us in the right direction. But for that, Lord, it's important that we be rooted in you, that we be connected to you, and most importantly, that we recognize your presence in our lives. At the wedding feast of Cana, Lord, you teach us that sometimes we need to adapt to situations just as you did. Looking at the faith of those gathered, a miracle occurred. And similarly, Lord, in our lives too, sometimes we are not able to see these miracles which take place in our lives. There are some things which we take for granted. And therefore, Lord, just as you were able to see the will of the Father in the actions of those around you, we too ask you for the same grace, that we may see your will, that through the actions, through the workings of others in our lives, that we may recognize your will and follow it. And most importantly, Lord, you teach us that we need to cooperate with you. You are always there besides us, guiding us, helping us. But you need our cooperation. And without our cooperation, the graces won't be received. And keeping this in mind, Lord, we continue our prayers. Especially we pray for the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff. We pray for all those who work tirelessly day and night. We also work for all those in charge of administering the vaccine. We pray also for the citizens, that they may abide by the rules and regulations that have been given by their respective governments. We also pray for those who are suffering from various other ailments, those seriously ill in hospital.
We pray especially for Francisco Pereira, Michael Pinto, and we ask you, Lord, to give them good health. Similarly, Lord, we also pray for all those who celebrate their birthdays today and those who celebrate their wedding anniversaries. We also pray for those who are preparing for their exams, those preparing for their job interviews. We also continue our prayers for all those who have gone astray, those who have left the church, those who are not able to see the will of God in what they do. We ask you, Lord, to enlighten them. Let your light shine upon them so that the truth may be revealed to them. And above all, Lord, we pray for each and every one of us gathered here, be it physically or in the virtual world. We ask you, Lord, to bless and protect us, to give us the graces so that we may be able to cooperate with you and that we may be able to place our trust, to place ourselves in your hands, to surrender everything to you. Above all, Lord, we pray for the grace that today, as we go about doing our jobs, that we may be able to radiate your presence to those around us, and that we may be a light in the life of others. Survespor mazagoli, kaints makaunena, patswotsoro melda thunzor, maka sust aad pudum dita. Shidolwod kasurinta maka varta, माझ्या जिवाक नवान घटाय दिता. आपल्या नावा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळुकाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे सरशीं उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दुमदुमीत तेल. म्हजें पात्र पोट भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हाका केन्नाच सुटची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाळ करूंक म्हजें ठिकाण. जेजू, तुज्याच दिलेल्या उतरांनी म्हजें जिवीत तूंच घडून हाड. हांव जावन आसा एक सांदो तुजे कुडींतलो. म्हाका आतां कोठाय कृपा दी. उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत सादच्याक.
राखीतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पडटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती वोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोंडान वंदुया वा काणुया उपचोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालतेपणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडोचो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडूनचो फळ आमकां बगूंक फाव कर. तुजो जी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू ती म्हाका काळीज ती म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारके मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू ती म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारके